आमचो गोंयचो SIR तुमचे जाणां सगळें स्टार्ट जालां. आतां इट्स रिचींग द फायनल स्टेज वेर ऑब्जेक्शन्स आर बीइंग रिसीव्ड एंड फायनली द फायनल रूल विल बी पब्लिश्ड. आतां सद्याक कितें जालां तें सुप्रीम कोर्टान मॅटर गेल्लें बिकॉज SIR ऑफ बिहार आनी थिंगा एक भंय आशिल्ली की लोकांचें नांव डिलीट करतले, एक्सक्लूड करतले आनी लोकांक खबर नासलें कितें जालें म्हणून. सो सुप्रीम कोर्टा डायरेक्शना प्रमाणे सुप्रीम कोर्टान सांगलें इन बिहार केस that you must upload a list of people which you are going to delete because you are untraceable, absent, dead, whatever it is. So people can get a chance to see whether it's right or wrong. Now they are following the same principle in all SR. But कितें जालां आतां गोंयची एक enumeration list म्हणटात थिंग सांगलां absent not found, death permanently shifted, EF refused म्हणल्यार enumeration form refused एश कोन्न हे फकत हे आसा. आतां एक ड्राफ्ट रोल आयलो लोकांचें नांव आयलें आनी लोक गेले आनी ते सांगतात तूं ड्राफ्ट रोलाचें पळय, यू कॅन गो ऑन वेबसायट पळोवपा जाता, तुजें नांव तुवें पळयलें जाल्यार तूं खूश आहा की तुजें नांव आयलें. बट हें हिडन डेंजर एक कितें जालां थोडे लोकांचें नांव मॅपींग जालें ना with the 2002 rule. They are considering you with your 2000 role or तुगे बापूचे आवयचे they link you that you were here, that means you were a citizen of India or your parent, anybody. So they link जाल ना जाल्यार it's called not mapped. Not mapped हाचे लिस्ट ना, लोकांक नोटीस काडटात आनी तुगे नांव रोलान दाखयतात, तूं खूश आहा की हांव मुगे नांव आहा आनी कांय भंय ना. सो हें कितें करून तुवें नोटीस काडूंक जाता इफ यू आर इन द ड्राफ्ट रोल. काल हांव ERO इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हांव तिका उलयलां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. तीण सांगलां सर वी हॅव द लिस्ट बट वी डोंट हॅव इन्स्ट्रक्शन टू मेक इट पब्लीक. मागीर आय स्पोक टू CEO ऑफ गोवा ऑल्सो एंड आय टोल्ड हिम दीस इज द थिंग बिकॉज यू मस्ट मेक इट पब्लीक बिकॉज एवरीबडी इज नॉट लिटरेट. थोड्यांक हें कंप्युटर मोबायल यूज करपाक तें ना आनी थोडे जाणटे आसतले आतां फ्रॉम 2002 यू थिंक ऑफ इट दे मस्ट बी ओल्ड सो दे डोंट नो हाव टू यूज द इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स ऑर द लॅपटॉप एंड ऑल दॅट एंड हाव दे विल बी एबल टू सर्च एटलीस्ट आमच्या नादार दिवपाक जाता लोकांक एंड वी कॅन टेल देम दॅट वी लिंक यू, वी फायंड इट एंड वी फायंड इट फॉर देम बिकॉज अ BLO मे नॉट बी एबल टू स्पेंड हाफ एन आवर सर्चिंग फॉर वन नेम. सो आय स्पोक टू हिम एंड ही टोल्ड मी that he will get to Chief Election Commission and they will get instructions. Meantime, I have also written a letter which I will now finalize and I will send it soon after lunch. I will send that letter to Election Commission of India with copy to this. I will circulate it to you all, making the same demand that make and publish this list of not mapped persons. I can help mapping. See, हांव आज सद्या आल्दोना आसा, मुगे रोल खंय आशिल्लो फातोर्डा आशिल्लो पळय. सो आल्दोना सोदल्यार म्हाका आल्दोना मेळच ना, यू हॅव टू सर्च फातोर्डा एंड आय फावंड माय नेम इन फातोर्डा. सो यू अंडरस्टँड. सो सम पीपल वर इन सम अदर प्लेस बिफोर दे हॅव कम नाव हियर इन टू दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी सो दे हॅव टू सर्च बॅक इन टू दॅट रोल. सो लोकांक खबर ना. सम पीपल से आमी वोटींग करताले, कितल्या वर्सां वोटींग करताले, आज लास्ट वोटींग पासून केलें आमी. दे डोंट अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ दीस बट लोकांक आदार दिवपाक एंड आय थिंक वेन सुप्रीम कोर्ट इज सेल्फ प्रश्न चाललो why you should make it public. Supreme Court has सांगलेलें so that even they know it and those illiterate people can be helped by others. So लोकांक आदार दिवपाक this list should also be public. So this I think will go a long way in giving credibility that we won't include people in the role and not exclude people by Election Commission. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.